गोंयांत अच्छे दिन आयल्यात मोदी सरकार लोकांमदीं पावला. ह्या पयलीं असो विकास केन्नाच जावंक नाशिल्लो मुख्यमंत्री उलयलो. मोदी सरकारान 11 वर्सां पुराय केल्या. ते निमतान कार्यावळ. केंद्राच्या येवजणेचो लाव घेवन येस मेळोवपी शेतकार उद्देजकांचो भोवमान. बऱ्यातले बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर फाटल्या 11 वर्सांक गोंयकारांक दिवपाक शकले हे आमी ताट मानेन म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार सांगता की हय गोंयाक जर कोणी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिला आसत जाल्यार ते भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दिला. ताज्या पलीकडे आतापर्यंत कोणीच दिवंक नाशिल्ले. आमकां सांगता आसतना अभिमान आसा. याद करात ते दिन, अच्छे दिन आने वाले हैं ह्या उतरांनी माननीय मोदीजीचो टर्नओव्हर सुरवात जाल्लो. अच्छे दिन आने वाले हैं हांव प्राऊडली सांगूंक शकता की अच्छे दिन आये हैं हे हांव ठामपणे सांगपाक शकता. ते 11 वर्सांतल्या 33 मोजके कार्यक्रम जे आमी अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर लोकांक टच करता ते दाखोवपाचे आशिल्ले. 2014 पासून ते 2047 पर्यंत ह्या देशाक पूर्ण विकसित करपा खातीर रात आनी दीस काम करपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे सातत्यात वावरीत आसा. आमचे सरकार फक्त मतां खातीर काम करिना तर आमचे सरकार हे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ह्या तत्वाचेर चलपी माननीय मोदीजीचे डबल इंजिन सरकार आसा. हो विकसित करपाच्या हातूंतल्यान प्रत्येकाचे योगदान हे खूप महत्वाचे आसा आणि ते योगदान आमी जे जाग्यार आसा त्या जाग्या वयल्यान योगदान दिवंक शकता. आज समाजाच्या सकले स्तरा वयले मनशाक कशे पद्दतीन जे खंय तरी अडचणीक आसा त्या अडचणीन ताका आपला आदाराचो हात दिवन ताका आमी वयर काडूंक शकतात. हाचे उदाहरण आमी आज हांगा पळयल्लें आसा. आणि म्हणून म्हाका सगळ्यो गोष्टी कितें म्हजे कडेन जातल्यो अशें ना, परंतु ज्या गांवांत हांव रावता त्या गांवाची उदरगत कशी जातली, ज्या तालुक्यात हांव रावता त्या तालुक्याची उदरगत कशी जातली, ज्या मतदारसंघांत रावता हांव कितें म्हजें कॉन्ट्रिब्युशन दिवंक शकता. हो जेन्ना प्रत्येक नागरीक देशाचो विचार करता तेन्ना ही उदरगत सोपी जाता आणि देश विकसीत जावपाच्या वाटेक फुडें वतलो. आमकां 2047 माननीय मोदीजीचें स्वप्न आसा. ते मोदीजीचें स्वप्न आमकां साकार करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.